नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मुख्यमंत्र्यान दिल्ली 31 मेची डेडलायन पुराय करपाक मार्च सिटीच्या कामाक वैयक्तीक डेडलायन. शिरगांव मायनिंग सुरू करपाक थळाव्या पंचायती सयत चडशा लोकांचे समर्थन. बेरेस्तारा जाल्ले जनसुनावणे वेळार चडशा लोकांचो मायनिंगाक तेंको. भायल्या फळ विक्रेत्यांक लागून वास्कोचे विक्रेते चिंतेत. कारवायेची केल्या मागणी. फळां विकपाक दिवंक ना परवानगी म्हणटा नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार. भाडेवाड प्रकरणात लक्ष घालून प्रश्न सुटावो करपाचे आमदाराचे आश्वासन. ना जाल्यार मार्केट बंद दवरपाची वेपाऱ्यांची शिटकावणी. वास्कोच्या दुहेरी खून प्रकरणात दुबावीत आरोपी अनुरागाचो जामीन अर्ज मारलो भायर. 2 दिसांनी सोंपतली पुलीस बंदखण. रिमांड वाडून घेवपाचो पुलिसांचो यत्न. आणि आता खबरो विस्तारात. शिरगांवा मायनिंग सुरू करपाक थळाव्या पंचायती सयत चडशा लोकांचे समर्थन आसा. बेरेस्तारा जाल्ले जनसुनावणे वेळार चडशा लोकांनी मायनिंगाक तेंको दिलो. मात गांवांतले प्रश्न सुटावे करून मायनिंग सुरू करात अशी मागणी जनसुनावणे वेळार फुडें आयली. मायनिंगवाल्यांनी हडप केल्ली कम्युनिदादाची जमीन परत करची, देवळां आनी घरादारां वाटोवची अशी मागणी कांय जाणांनी केल्ली आसा. शिरगांव मायनिंग ब्लॉक 3 खाला मायनिंगा खातीर ईसी मेळोवपाक लागून बिरेस्तारा जनसुनावणी जाली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची शर्मिला मोंतेरो आनी उपजिल्लोधिकारी स्नेहा गीते हांच्या निरीक्षणा खाला दिवचलच्या जाटीये कॉलेजीच्या सभाघरात ही जनसुनावणी जाली. हे जनसुनावणे वेळार व्हडलीशी गर्दी नाशिल्ली. मातसो वेळ बोवाळ सोडलो जाल्यार जनसुनावणी बरे तरेन जाली. ब्लॉक 3 नंबराक म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो आनी जे कामगार कोण रिट्रेसमेंट जाल्ले आसा पळय तांकां परत कामाक घेवचे. आनी आमच्या मय मतदारसंघात अशी एकूच मायनिंग इंडस्ट्री आसा. ते मायनिंग इंडस्ट्री जर तिवूय मायनिंग स्टार्ट जाल्यो जाल्यार तांकां जवळ जवळ 6,000 लोक कामगारांक जॉब गावतलो. आनी इतर दुकानां आसा स्पॅर पार्ट्स आसा तांकांय जॉब येतले फायदो जातलो. आनी दुसरें म्हटल्यार हे मायनिंग आसा पळय ते सस्टेनेबल मायनिंग जावचें. जशें जशें थोडे लोक ओपोजूय करता तेंच्यांनी कितें करचें ओपन न करता मायनिंग असो सपोर्ट करचो. आयज खूब वर्सां जालीं मायनिंग बंद पडलेलें आसा. तेन्ना जायत्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा आनी परत एकदां मायनिंग सुरवात करपाक आमचो शिरगांव विलेज पंचायतीचो फूल सपोर्ट आसा. शिरगांवच्या देवस्थानाक आनी शिरगांवच्या कोमदादीक फोंडांत घालून समज जर तर मायनिंग ऑपरेशन चालू करपाचें आसा जाल्यार ताका आमचो टोटल विरोध आसा. आमचे मायनिंगान विरोध एकाच कंडिशनाचेर आसचो ना. सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हणजे कसले सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हटलें म्हणून जायना तर ह्यो लिगल इश्यूज जे आसात जेतून सरफेस रायट हो आमचो कोमदादी घेवपाक जाय. मायनिंग ऑपरेशनचो ब्लॉक जो आसा ऑप्शन आसा तो वेवस्थीतपणे बफर झोन सोडून एंटायर सेटलमेंट्स एरिया इन्क्लुडींग देवस्थान्स अँड द पब्लीक एरिया ह्यो सगळ्यो भायर काडूनच तेंच्यांनी मायनिंग ऑपरेशन चालू करपाक कांय हरकत नासलेली. पूण ह्यो इश्यूज सॉल्व करपाक तांकां कितलीशींच वर्सां लागूं शकतात. गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता घाई जाल्लेली आसा की तेंचे कडेन खंयच्यान ना खंयच्यान तरी पयशाचें किंवा हेचे सगळे स्त्रोत जे आसा ते मायनिंग कंपनी कडल्यान घेवपाचे आसा ताका लागून हे बेगीन काडून दिवपाक सोदतात. आमचे प्रॉब्लेम जे आसा ते सॉल्व करिनासतना ताका लागून आमी आमचे ऑब्जेक्शन आसा न्ही ते सगळे फायल केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंया भायल्या फळ विक्रेत्यांचो वास्को येवन धंदो करपाचो प्रकार चर्चेचो विशय जावन रावला. भायल्या विक्रेत्यांक लागून आमच्या धंद्याक मार बसता अशें थळावे वेपारी सांगतात. दुसरे वटेन मुरगांव पालिकेक सोपो फारीक करून धंदो करतात अशें भायल्या विक्रेत्यांचें म्हणणें. जाल्यार नगराध्यक्षाच्या कोंतान पालिकेन तांकां कसलीच परवानगी दिवंक ना म्हणटात.
फाटल्या कितल्याशाच दिसांसावन वास्कोत बिगर गोंयकार येवन रस्ते कुशीक आपलो धंदो करतात. ताका लागून थळाव्या धंदेकारांक बरोच फटको बसला. ह्या प्रकाराक लागून आतां थळावे धंदेकार बरेच तिडकल्यात. पालिकेन आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान हातून लक्ष घालचे अशी मागणी तांणी केल्या. धंदो करपाक हे कोणाक सगळ्यांक मेळटा, कोणाचेच अशी काय प्रॉब्लेम ना, कळ्ळें न्हू. खरें स्थानीक लोकांक जेन्ना प्रॉब्लेम जाता, कळ्ळें तुका, स्थानीक व्यापारी आहा जे तेंच्यांनी सगळे भरलेले आसता, टॅक्स सगळे भरलेले आसता, आनी ते भायले जेन्ना गाडयो लायता पळय, जावं फ्रुट्साचे जावं या मागीर ते थोडे जाणां कपड्यांची बी येता गाडयो, कळ्ळें तुका, म्हणजे चादऱ्यो घेवन येता आनी कितें कितें घेवन येता पळय, तेच्या खातीर सगळ्या धंद्यावाल्यांक मार बसता, कळ्ळें न्हू. आतां आमचे भाव जे कपडे विकता, जे चादरी विकतात, तांकां बी मार बसता, कळ्ळें तुका. आनी फ्रुट्साक बी कित्याक भायल्यान गाडी येयल्या म्हणजे ते कित्याक तांकां कितें दिवचें पडना, कळ्ळें तुका, टॅक्स बीस कांय ना, अशें हें जाता. तांकां मातशें तें सवय पडटा, कळ्ळें, डायरेक्ट हाडटा म्हणून तेणी, आनी तांकां मातशें सवय दिवन तेणी इश्यू जाता. खरें ह्या सायडी आमकां पळोवपाक गेल्यार तर मार बी बसता धंद्याक, कळ्ळें न्हू. म्हाजेच अशें ना, सगळ्यांची अशेंच प्रॉब्लम आहा, कित्याक हे गाडयो घेवन येता आनी असं विकून येता. कित्याक आमी धंद्या खातीर कोणाच्या अगेन्स्ट ना, तर तेंच्यांनी बी चिंतूंक जाय की असं स्थानीक आसतना बी भायरचे गाडी येता, ताका लागून की आमी जर हयसून वचून भायर धंदो करना, आमी हयसरच धंदो करता, कळ्ळें न्हू. आमी आमचे जाले आतां धाकटेचे व्हडले हयसरच जाले ते गोश्ट वेगळ्या, कळ्ळें न्हू. कळ्ळें, एक पळोवंक गेले जाल्यार हे खंय तरी मातशें स्टॉप जावंक जाय. आनी हेच्या खातीर आमचे सरान बी आनी सगळ्यांनी आमचे म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे सर बी आहा सगळे, कळ्ळें न्हू. आनी दाजी सरान बी अशें आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन मातशें हेच्या बद्दल मातशें लक्ष घालपाचें, कळ्ळें न्हू. जावं आमचोच धंदो आसा न्हू, बाकीच्यांचो बी धंदो चलपाक जाय, कित्याक ही एरिया धाकटी आसा, कळ्ळें न्हू, अशी की व्हडली ना, कळ्ळें न्हू. ताका लागून प्लीज मातशें हें करपाक जाय सगळ्या धंद्या खातीर, कळ्ळें न्हू. भायले धंदेकार येवन करत जाल्यार स्थानीक धंदेकार खंय वयतले, इतकेंच म्हाजें हंबल रिक्वेस्ट आहे सगळ्यां कडेन. मजगतीं हे विशीं रस्ते कुशीक बसपी महाराष्ट्रांतल्या फळां विक्रेत्यांक पत्रकारांनी प्रश्न विचारले. पालिका आमच्या कडल्यान सोपोकर घेतात, तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपा खातीर चॅक नाक्यार टॅक्स भरचो पडटा. गोंयांत फळां विकपाक दिवची अशा प्रकारचे पत्रूय सांगली मतदारसंघाचो आमदार सुधीर गाडगीळ हांणी वास्कोचो आमदार दाजी साळकाराक बरयला, अशें महाराष्ट्रांतले फळ विक्रेते सांगतात. आयकात. 100 रुपये को पहले सर जब लगा था सब, और अंदर आते वक्त बाउंड्री पे है ना 500 का टैक्स लगता है. दिखाओ. और यहाँ का जो म्यूनसिपलिटी हो, ये आपको क्या बोला है आके यहाँ पे कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं? हम आपके लिए 2 बार आते हैं ना, तो सोफा लेके जाते हैं. हाँ, बस सोफा लेके आते हैं और कुछ नहीं बोला आपको? पैसा लेते हैं, सोफा लेते हैं और चले आते हैं. आपके एमएलए ने कुछ लेटर किया है इधर के लोकल एमएलए को? क्या बोल के किया लेटर? आपके एमएलए ने यहाँ के एमएलए को लेटर किया है कि आप गोवा में आके धंधा करो, आपको सपोर्ट करो. आप कहाँ से हो? सांगली, महाराष्ट्र. नहीं, आता इधर पर्ची लेके जाता है 100 रुपये. हाँ, फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोलते कि यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ पे रुको? नहीं, पहला बोलते लेकिन अभी कुछ नहीं बोलते. हाँ, अभी कुछ नहीं बोलते. अभी आप पर्ची निकालते हैं और चले जाते हो. पर्ची कितने की पर्ची रहती हो? 2500 रुपये. 2500 रुपये का एक दिन का? हाँ, एक दिन का. हाँ, मतलब आप वीक में 2 बार आते हो? हाँ, वीक में 2 बार, संडे और थर्सडे. और आपके वहाँ के जो आमदार है एमएलए ने, वहाँ उसने इस यहाँ के एमएलए को कुछ लेटर किया है, उसके बारे में कुछ बोलो ना थोड़ा. क्या बोल के लेटर किया है? नहीं, वो हमारा इसका मतदारसंघ का आदमी है, उसको थोड़ा ही करो. हाँ, यहाँ पे आके बिजनेस करने के लिए दे दो बोल के आपके लेटर किया है वहाँ के. आपके आमदार का नाम क्या है? सुधीर साहेब. सुधीर साहेब. कौन से पार्टी के हो? बीजेपी. इतल्या मजगती ह्या प्रकाराविशीं जेन्ना पत्रकारांनी मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकाराक प्रश्न विचारल्यार तो सांगता हे विशीं आपल्याक कांयच खबर ना, तशेंच पालिकेन तांकां धंदो करपाक परवानगी दिवंक ना खंय. पण तुमकां आतां आमी सांगलें, कालूय सांगलें की मिटिंगान आमी प्रत्येक त्या वार्डाचो कावन्सिलर आहा तेणी तितून दखल दिवपाची, कळ्ळें न्हू. आमी आतां आयज तर बसले जाल्यार आमी आमच्या आतां एमांक धाडटा ते चॅक करपाक धाडटा. तुमच्या हितून तो माध्यमांतून तुमी तो सांगता आयज येयल्या म्हणून, जाल्यार आमी आतां धाडटा तांकां. पूण शेनवार आयतारा जेन्ना आमचे कोण स्टाफ नासता ते प्रत्येक कावन्सिलरान थंयसर ऑलरेडी तेणी हें करपाचें आनी थंयसर काडपाचें ताका नाका थंयसर, कळ्ळें. एकदां कितें जाता आमी काडपाक वयता आनी मागीर दुसरो मनीस कॉल करता आनी मागीर ते दवरता, म्हणटा जावपा येना. पूण त्या एरियाच्या कावन्सिलरान तेणी पळोवपाचें. त्यांचे अशें एलिगेशन आहा की तुमी तेंच्या कडल्यान सोपो घेता आनी तुमी ताका परवानगी दिला म्हणून अशें ते म्हणटात. ना, आमी कोणी परवानगी दिवंक ना, हें तुमकां कोण रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. सोपो कलेक्शन म्हणजे जेन्ना बस तेन्ना आमचो एक कलेक्शन हें आसता तो 10 रुपया बीन 20 रुपया अशें कितें घेतात. पूण ते अशें ना कितें ते तेणी थंय बसपाचें म्हणलें जाली,
पूण जर ते इलिगली बसता जाल्यार ताका काडपाचो. त्यांच्या लेटर दिल्ले आहा की बिझनेस करूंक दिवपाचो म्हणून वास्को शारान. आतां तुजे वचून पयलीं फोटो एकता म्हाका काय खबर ना आमला जाल्यार तुमी चालू. सो आतां कितें एक्शन घेतलें तुमी? आतां तुवें जावन लेटर दिलो म्हाका काय खबर लेटर दिलो आमकां काय लेटर एकूय येवंक ना. तशी लेटर येता तशी जायना न्हू. आतां तुमी एक्शन कितें घेतलें काय म्हणटा ताचेर? आनी कळोंक तरी जाय एक्शन घेवच्या पयलीं पळय एक्शन घेवपाक कळपाक जाय कितें आहा तें. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिरोजी. भाडेवाड प्रकरणात लक्ष घालून प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान व्यापाऱ्यांक दिल्लें. पूण आमदाराच्या आश्वासना उपरांतूय दुकानदारांनी आपली भुमिका बदलूंक ना. 2 दीस वाट पळयतले आनी प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार मार्केट बंद दवरपाची शिटकावणी तांणी दिली. परत सांगू शकता की जो विषय आसा ते आमी परत डिस्कशन करून निर्णय काडटात. आमी डिस्कशन म्हाजे कडेन जेन्ना रिक्वेस्ट आयिल्ले हांवें सांगलेलें आमी डिस्कशन घेतलें आनी तुमकां सांगलेलें. सो दॅट डिस्कशन हॅज नॉट टेकन प्लेस. The discussion was scheduled on Tuesday for Thursday. आम्ही सगळे कमिटी आणि व्यापारी म्हापसा नगरपालिकेन सकाळी 10 सुमार येयल्ले दुकानां बंद करून आयिल्ली. दुकानां कित्याक बंद केल्ली? कारण आमी ज्या प्रमाणे हाऊस टॅक्स वाडला, ज्या प्रमाणे रेंट वाडला ते आमकां कोणाक परवडना आनी आमकां ते एक्सेप्टेबल ना हें सांगपा खातीर येयल्ले व्यापारी. 10 ते 12 पर्यंत आमी रावले कारण आमदार दुसऱ्या कार्यक्रमांक खंय तरी हेल्ड अप जाल्लो. आमदार 12 सुमार येवन आमकां कमिटी कडेन उलोवन तेणें एश्युरन्स दिला की कायद्यान जे प्रमाणे हे करून त्रुटी करून ते फाटीं घेवंक जाय ते हेजेर तो लक्ष घालून प्रॉपर डायरेक्शन दिता म्हणून. म्हणटकूच आमकां विश्वास आसा की ते कमी करतले म्हणून आनी आयज नाल्यार फाल्यां भितर आमकां कळयतले. त्यामुळे फाल्यां भितर आमकां रिपोर्ट पॉझिटिव्हलीच मेळटलो हें आमकां खबर आसा. आतां तेच्या भायर जर आमकां तरी आमकां जर फटयले अशें जालें जाल्यार आमी सगळे वेपारी परत म्हापसा बंद करपाक फाटीं रावचे ना. वास्कोच्या शिवानी राजावत आणि जयदेवी चौहान खून प्रकरणात दुबावित आरोपी अनुराग राजावताचो जामीन अर्ज मडगांवच्या दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान भायर मारलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनुरागाच्या पुलीस बंदखणीत 6 दिसांची वाड केल्ली. शिवानी राजवत आणि जयदेवी चव्हाण ह्या वास्कोच्या डबल मर्डर केसी भितर जे मुख्य आरोपी अनुराग राजवत हाणें जे बेल एप्लिकेशन दक्षिण गोंय सत्र न्यायालया मुखार घाल्लें तें आज दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशान भायर मारलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मांद्रेकार. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पदाचो त्याग करून दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेची वेंचणूक लडोवची अशें केल्यारूच भाजपाक दक्षिण गोंयांत 60,000 मतांनी जैत मेळटले असो तोमणो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मारला. If I am given the ticket, I will contest, and I'm sure people, as earlier they voted for me 4 times, I'm 4 times member of Parliament, South Goa. They will also stand by me because whatever I could do for Goa this time I have done. So recently CM has made a statement, public statement, where they said the BJP is going to win with around 60,000 margin votes. So what if he contests, maybe if he give up same ship and he contests, maybe he could win. Yeah. माटवे दाबोळे पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बायो प्रदूषित जावपाच्या घडणुकेचो CBI वरवीं तपास करचो अशी मागणी समाज वावुरपी नारायण नायकान केल्या. कांय दिसां आदीं नारायण नायकान म्हायतीच्या अधिकारा खाला पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा विशीं म्हायती मागिल्ली. त्या वेळार बायांच्या प्रदूषणा विशीं आपले कडेन कसलोच डेटा उपलब्ध नाशिल्ल्याची म्हायती मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्ली. आतां हेजेर उजवाड घालता आसतना हांवें 13/12/2023 जो माटव्या दाबोली इन्सिडेंट जाल्या नंतर ITIचेर डेप्युटी कलेक्टर जो STM वास्कोचो आसा तसोच मडगांवचो जो साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आहा ते कडेन इन्फॉर्मेशन मागलें रिगार्डींग हे ZDL आनी जुवारी वेंचर जो अडानी वेंचर आहा पळय न्हू तेजेर तेंचे टाकयांची बद्दल तशेंच जी पायपलायन आसा पायपलायन मारमागवांतल्यान जी जुवारी नगर पावल्या तेजेर ज्यो मेन मुद्दे आशिल्ले पळय तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलेलें. आतां तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलें ते तुमकां 14 पॉयंट इन्फॉर्मेशन मागलेलें दोगां कडेन मागलेलें. एज द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द एप्लिकंट इज अवेलेबल इन युअर ऑफिस कोणा जाता तो ट्रान्सफर करता अंडर सेक्शन 6 3 ट्रान्सफर केलें तेणें कोणा कलेक्टराक केलें
आनी तो सांगता हे इन्फॉर्मेशन जे तुवें कितले 14 पॉयंट मागल्या पळय न्हू ते कलेक्टरा कडेन आसा, आपल्या कडेन कांयच ना. हे तेणें ट्रान्सफर केलें. आतां तें ट्रान्सफर जाल्या नंतर म्हाका आतां कलेक्टरा कडेन जें इन्फॉर्मेशन गावला, जो मॅजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, आतां हे सगळें जे पळय कितें पेट्रोलियमाचे मागीर कसलेय जो एक्सप्लोजिवाचे आहा ते सगळे तेजे अंडर येता. आतां तो म्हाका इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता आसतना 14 पॉयंटाचेर एक लायनीन रिप्लाय दिता, in this regard it is to inform you that the information sought by you is not existence or available in this office record. म्हणजे तेंचे कडेन त्याच्या ऑफिसा कडेन जे ज्वारीच्या पायपलायनीचे तशें टाकयो ह्यो कितली टाकी आसा, पायपलायन कोणाल्या प्रॉपर्टीन गेल्या, लँड एक्विजिशन जालां, हे सगळे पॉयंट एक्सक्लुजिव्ह लायसन, तो म्हणटा आपल्या कडेन कांयच ना तेजे रिकॉर्ड ना. आतां कांयच ना रिकॉर्ड. आनी तेणें हांवें विचारलें बाबा तुमी तांकां कितले फाटी स्टॉप करपाक नोटीस काडले, कितले फाटी चालू करपाक नोटीस काडले. आतां जेन्ना सीएमान जो माटव्या दाबोली जो इन्सिडंट जालो पळय न्हू तेन्ना सीएमान मिडियाचेर क्लियर स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमी तांकां स्टॉप करपाक ऑर्डर दिल्ली आसा म्हणून. आतां स्टॉप करपाची ऑर्डर कोण दिता? सीएम दिना, कलेक्टर दिता, कित्याक कलेक्टराचें ज्युडिशियल येता. आतां कलेक्टर जेन्ना सीएम सांगता म्हणजे सीएम हे वयल्या वयर वाऱ्याचेर सांगता आनी कलेक्टर रिप्लाय दिता आसतना आपल्या कडेन कांय ना म्हणटा, नॉट एक्झिस्टंट आनी नॉट ऑन ऑफिस रिकॉर्ड. म्हणजे तेणें केन्ना ऑर्डरच काडलेली ना स्टॉप करपाक नाजाल्यार चालू करपाक. गोंयांत 2 म्हयन्या पयलीं राष्ट्रीय खेळां सर्त दबाज्यान जाली. मात राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर वापरिल्ल्या व्हॉलंटियर्सांचो पगार घालपाक थोडो कळाव जालो. देखून फेब्रुवारीचो म्हयनो सोंपच्या पयलीं व्हॉलंटियर्सांचो पगार घालतले अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. सरकाराचो पयसो खंय वचपाना, बट व्हॉलंटियर्सांच्यो कांय गोश्टी तूं म्हणटा पळय द वे दे गॉट द एक्सपिरियन्स न्ही, इट इज मच मोर बेटर देन वॉट दे आर गोइंग टू गेन इन टर्म्स ऑफ द मनी. दॅट एक्सपिरियन्स काउंट्स कळ्ळें न्ही. आनी हे सगळे कांय गोश्टी आमी तांकां हॉनर केल्या विथ द सर्टिफिकेट. दॅट सर्टिफिकेट इज वॅलीड फॉर देर ब्रायटर प्रॉस्पेक्ट्स इन द नियर फ्युचर. कळ्ळें न्ही. आमचे कडेन अशे तरेचे आज 6 म्हयन्याच्यांनी सर्वीस दिल्ली आहा. तांच्यान 2 अशे भुरगे दे हॅव नॉट टेकन द पेमेंट. तांकां फक्त जाय आशिल्लें की आमकां नॅशनल गेम्साक काम करपाक जाय. 2 भुरगे आहा, अशे भुरगे आहा. दीस ऑल्सो हॅज टू बी हायलायटेड. बट आमी कितें केलां, आमी आमची जबाबदारी घेतला. आमकां सिस्टमान ते पडले म्हणटर आमकां तांकां ते रिलीज करचेच पडटा. बट ड्युरींग द ऑफर लेटर जे आमी तांकां दिता आसतना तांच्यान आमकां सांगलें आमकां पयशे नाका. वी आर व्हॉलंटरी वॉन्टेड टू वर्क फॉर द नॅशनल गेम्स फॉर द ब्रायटर प्रॉस्पेक्ट्स. काय अशें आहा. ही ऑपॉर्च्युनिटी जे व्हॉलंटियराक म्हाका दिसता फुडार मेळटली ना मेळटली हें देव जाणा. म्हणजे गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी द वे दे हॅव गॉट द एक्सपिरियन्स न्ही, इट इज व्हेरी सर्टिफिकेट वॅलीड. साधारण कितले व्हॉलंटियर्स आशिल्ले? 3000 आमचे हे आशिल्ले हायर सेकंडरी आणि ते आशिल्ले, जाल्यार बाकीचे व्हॉलंटियर्स आशिल्ले. ऑलमोस्ट 4080 सुमार असे. 4080 ऑफिशियल्स भायलेच जे आशिल्ले ते आमचे 6000 विथ गोंयकार आशिल्ले ते आमगेले ऑलमोस्ट एक 600-700. वेन्यू कमांडंट आणि बाकी सगळे जे आशिल्ले पयलीं ते 600. तांकां आमी 200 आमी LDC घेतिल्ले डेटा टोटल आमगेले 500 to 600. दॅट इज ओनली फॉर लास्ट मुवमेंट ड्युरींग द डे बिफोर द किक स्टार्ट ऑफ द नॅशनल गेम्स. बट ताजे पयलीं हे व्हॉलंटियर्स बीन आशिल्ले पयलीं ते खूब आशिल्ले. आमचे A to Z आहा. मागीर कितें इन्फॉर्मेशन जाय कितें आहा आय कॅन गिव यू. फक्त म्हाजे कडेन म्हागे गाडयेनूच आसता तें इशू कांय ना. बट आय विल सी दॅट बाय फेब्रुवारी एंड सगळे पयशे क्लियर जाता. कामगार खात्यान बांदकाम क्षेत्रांतल्या कामगारां खातीर सवलतीत सुदारणा केल्यात. तांकां खुबश्यो सवलती आसात. ह्या सवलतींतल्यान मेळपी निधीत आतां वाड जावपाची आसा. येता त्या लोकसभा अधिवेशनात नियम 276 सुदारणा हाडून नवीन सवलती चालीक लायतले कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगला. कामगार खात्याची बेरेस्तारा बसका जाली. कामगारांच्या हातीत घेतिल्ले बसकेंतले निर्णय कामगार आयुक्तान सांगले. We have enhanced some of the benefits of that. And actually this was the agenda we taken up at the meeting. There was some other agenda. Basically we have deferred this and we had agenda meeting. So the meeting will be held after the session. So what are the benefits which are? I think the commissioner. There is a commissioner. I think commissioner will give the details of the benefits. What we have enhanced all the benefits. As far as I can give you 1-2 this thing. As far as maternity this is for labourers. This is construction labourers. Benefits are as far as maternity was concerned. They were getting 10,000 earlier. We have made it to 30,000 now.
I think Commissioner will explain, give you the details of the benefits. I think sir, आने का चले अलवारा लैंड से इशू किधर है? कोई हाँ अलवारा लैंड इशू किधर है? अमेंडमेंट So we have not decided anything yet. There is nothing at least on the agenda. Sir, to get any amendment. We were not supposed to get any amendment as far as Alvara land is concerned. What is an amendment? सारखीच गरज असल्यार उदका स्त्रोत खातें बोरवेल बांदपाक परवानगी दिता. परवानगी घेयनासतना बांदिल्ले बोरवेल बेकायदेशीर अशें उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. उदका स्त्रोत खात्या कडेन सामुहीक बांय मारपाची येवजण आयला त्या खातीर प्रस्ताव धाडचे. फातोर्डेच्यान 5-6 बांयो मारपाक प्रस्ताव आयल्यात. भाजी पिकावळीच्या वेवसाया खातीर बांयो मारून दिल्यात अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. वेल सेव करपाचें परमिट आमचे कडेन ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या ज्या गांवांतल्यान एखादी ओपन वेल बांदपा संबंधी प्रपोजल येता ती प्रपोजल कन्सिडर करता आमी आनी दिता. ओके. सो फातोर्डेच्यान आमकां एक 5-6 सुमार येयल्ली प्रपोजल एसटी लोक आसात आनी एसटी लोक ते भाजी बीन रोयता सगळे तांकां ते दिल्ले आसा. सो अशी कितली प्रपोजलां आसा तुमच्या फुड्यान डिपार्टमेंट? सादारण मातशे 5-6 आसतली. ओके. पूण विलेजींनी दुसरे कडेन येयल्या सो दुसरे सायडीचे एका सायडीन तुमी वेलांचे उलयता दुसरे सायडीच्यान अशें आयकता की बोर वेलूय मारता परमिशन ना. बोर वेल जेन्युइननेस कोण जेन्युइननेस म्हणल्यार कितें तुका खरें उदकाची अडचण आसा आनी गरज आसा जाल्यार मागीर दिता नाल्यार दिता. अदरवायज इट इज इल्लीगल न्हू सर? अदरवायज इल्लीगल. परमिशन नासता मारल्यार इल्लीगल. ओके. सल्लागारान मडगांव, फोंडा, वाळपय आणि वास्को ह्या 4 शारांचो मास्टर प्लॅन तयार केला. ह्या आराखड्या विशीं बेरेस्तारा सल्लागारान मडगांवचे नगरसेवक, अभियंते, वास्तुशिल्पतज्ञ सामकार मास्टर प्लॅनाचे सादरीकरण केलेले आसा. हो आराखडो सगळ्यांच्या मुखार सध्या मांडप शक्य ना. तशेंच आतां आराखड्यात येरादारी वेवस्थापनान जोडला. मास्टर प्लॅन तयार जाल्या उपरांत सरकाराक सबमीट करतले अशी माहिती मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगला. तांचे कितें कितें सजेशन तांणी आयकून घेवपाचें तांकां सांगलां ताणें आपूण ते तांची टीम आसा आर्टिस्ट पणजे आसतली. तुमकां कोणाकी येवन जर थंय कितें सजेस्ट करपा आसा जाल्यार तुमी सजेस्ट करा अशें म्हणून. पण ते लोकां खातीर जातलो ना लोकां खातीर लोकां खातीर म्हणजे कोणा खातीर कोण सजेशन सजेशन कोणाच्यानी दिवपा जाता न्ही. बेसिकली इंजिनियर, आर्किटेक्ट आनी टॅक्निकल पर्सन सोडून आनी कोणाक कांय कळपाक ना खूब खंय आनी ते तितलें इजी ना. पूण एक आसा तें मागीर आतां म्युन्सिपाल्टीक तुमकां सगळ्यांक चान्स कोणाक जाल्यार म्युन्सिपाल्टी ओपन आशिल्लें तें म्युन्सिपाल्टी काय ताणी भितर करूना. म्युन्सिपाल्टीक सगळ्या कावन्सिलरांनी ताणी दवरिल्लें प्रेझेंटेशन म्हणजे फाल्यां मागीर कोणाचेर येना काय. आतां हे तो मागीर कितें आसा ते चेंजीस करतलो आनी मागीर तो सबमीट करतलो. ताच्या फाटल्यान मागीर जाय जाल्यार ते कॅन थोडे ओपन उरता. पूण नॉर्मली ना जाल्यार ते केन्ना जावपाक ना. ते सगळे पब्लीक म्हणटा ते 50-100 जाण थंय कोणा आपल्याले पर्सनल प्रतिजन आपल्याला हे नाका कोण हो नाका ते नाका अशें असो मातसो प्लॅन ना. कारण तो 4 सिटीचो करता तो मडगांव, वाळपय, फोंडा आनी वास्को. केन्ना कोण तयार जातले? आतां लागीं ट्राफीक मॅनेजमेंट मर्ज केला. तो ट्राफिकाचो जो मनीस आसा तो तांचे बरोबर बसतलो. सो ही वील डिसायड अबाउट रोड मुवमेंट्स आनी कितें आसा पळय तेय ते सजेस्ट करता. इट मे टेक सम ताणें कितें कितें दाखयलां हांव ते तशें चेंजीस आज हांव कांय सांगपाक जायना. बरें बेसिकली वील हॅव टू वन्स द रिपोर्ट इज सबमिटेड एंड वी हॅव टू शॉर्टलिस्ट. पयलीं म्हणजे शॉर्टलिस्ट करचें पडटलें. विचार द वर्क टू बी टेकन अपॉन प्रायोरिटी. विचार द वर्क टू बी टेकन इन द लॉंग टर्म. विचार द वर्क आनी आमी गव्हर्मेंट पयशे कितले पडटलो हो विचार आसा. गव्हर्मेंटान नवो बजेट फिक्स केला त्या प्रमाणे मागीर प्रायोरिटीज आनी खंयच्यो दाखयल्या त्यो घेवच्यो. एथिकल ट्रॅव्हल प्रोफेशनल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीन मोरजे हांगासर प्रोफेशनल रेजिडेन्शियल ट्रेनिंग सेशन आयोजीत केल्लें. ETPAचे चेअरमॅन साकेत पिंपळे, ETPAचे फावंडर प्राची खळदकर, अमित बोराडे आणि शशांक कुलकर्णी तशेंच ETPAची कोर टीम अक्षय दहिवाल, सूरज मेहरे, अनिरुद्ध बारहाते, श्वेता मोरे, सचिन कुलकर्णी, ऋषिकेश गोखले हांणी ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. पर्यटन क्षेत्रात नामना आशिल्ले डॉक्टर विश्वास केळकार आणि दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. एथिकल ट्रॅव्हल प्रोफेशनल असोसिएशन ऑफ इंडिया वतीन मोरजे हांगासर प्रोफेशनल्स रेजिडेन्शियल ट्रेनिंग सेशनात देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान 66 ट्रॅव्हल प्रोफेशनलांनी हाजेरी लायली. हेल्थ, स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि प्रोफेशनल वर्किंग अशा साबार विशयांचेर तशेंच राजस्थान, नेपाळ, भूतान, काश्मीर, हिमाचल, केरळ अशी राज्यां आणि तांच्या थळांच्या दर्शनाची माहिती ट्रॅव्हल प्रोफेशनलांक ह्या वेळार जाळवणदारांनी दिली. दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हाणें गोंयच्या पर्यटनाचो प्रवास आनी ट्रॅव्हल प्रोफेशनलांनी गोंयच्या सैमाची काळजी घेत पर्यटन मळाचेर कशें वावुरचें हाचेर योग्य अशें मार्गदर्शन केलें.
and we have very strong opinion about tourism also. We are very harsh on tourism, to be very frank. गोवा में टूरिज्म के नाम के ऊपर जो कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर हम हमेशा डंडा लेके बैठते हैं और डंडा ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डरते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हम इसलिए डरते हैं, जिस तरह से होटल्स बीच पर बनाए गए ना, दे आर वायोलेटिंग द एनवायरमेंटल रूल्स। ये बीच पर पहले बहुत झाड़ी हुआ करती थी, बहुत ट्रीज हुआ करते थे, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो हम होटल वाले को बोलते हैं जरा धीरे से, कंस्ट्रक्ट करना ही है, टूरिस्ट आने वाले हैं, टूरिस्ट हमको चाहिए भी। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।